Just imagine. नमस्कार इष्टानो आणि तुमका जस्ट इमॅजिनान तुमका येवकार रातभर लाईट वचत आसता मदीं मदीं बेश्टीच एक एकदां सारी फोडटा गरमी जाता झॅमूच पडना मागीर अशें जाता मातसो चार्ज अप जाता दिन हो चाहे रात हो रहे ये आशिकी काही मारा है अपना दिल तो बेचार इष्टानो फ्रेश आवाज इष्टानो वेलकम टू जस्ट इमॅजिन मित्रांनो नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर जायत जाल्यार हांव इंडिया सोडून वतलो अशें हांव न्ही शाहरुख खानान ट्विटराचेर म्हटलेलें नरेंद्र मोदी जर प्रायम मिनिस्टर जालो जाल्यार हांव ट्विटर सोडटलो अशें हांव न्हू एक्टर कमाल खान हाणें म्हटलेलें नरेंद्र मोदीन मुस्लीम भाव घालता तसली टोपी घालून दाखोवची अशें हांव न्हू रजा मुराद हाणें फाटल्या वर्सा म्हटलेलें रजा मुराद खबर आनी याद आनी कोण तो जीने की आरज़ू में मरे जा रहे लोग मरने की आरज़ू में जिये जा रहे लोग तो सांगलो जड आवाजांचो तो विलन मोदी इज हिटलर अशें हांव न्हू चिरंजीवीन म्हटलेलें आनी राखी सावंतान मोदी बद्दल कितें म्हटलेलें तें हांव ह्या शोचेर सांगूं शकना सॉरी नरेंद्र मोदीच्या जैतान एक गजाल मात प्रूव केली हा सामकी मनीस जर आवयक घट आसत आनी बायले परस पयस आसत जाल्यार तो कितें तरी येस मेळूं शकता लायफान बरें बाय द वे हिमेश रेशमियाचे एक्सपोज हे पिक्चर रिलीज जाला तें तुमकां खबरूच आसा दिन हो चाहे रात हो रहे ये आशिकी काही मारा है अपना दिल तो अशें तेणी 500 फावटी तरी केला आसतलें पिक्चरान सो हिमेश रेशमियाचे एक्सपोजे दिस मूवी गेट्स मोर सीट्स देन काँग्रेस इन थिएटर अँड टाटा नॅनो हॅज मोर सीट्स देन आम आदमी पार्टी बरें काँग्रेसीक जरी 44 सिटां मेळ्ळी म्हणून कांय वायट ना काँग्रेसीच्या सगळ्या एमपींक आतां वॉट्सॅपाचेर येवपाक मेळटलें एकाच टायमार कॉन्टॅक्टान रावपाक मेळटलें कारण वॉट्सॅपाचें लिमीट आसा 50 मेंबर्स एट अ टायम कावंटिंगा दिसा हांवें म्हटलेलें बीजेपीक कावंटिंगा दिसा हांवें म्हणजे अशें म्हटलें म्हाज्या फ्रेंडाक बीजेपीक 272 जाय जिखपाक तो म्हाजो फ्रेंड विचारता कितल्या ओरींनी काय खंय कितें अरे मोदीच्या हिंदुत्व विचारांनी मोदीच्या हिंदुत्व विचारा बद्दल यो हनी सिंगान बरो धसको घेतला दिसता आतां खंय तो आपलें नांव चेंज करून श्री हनी सिंग दवरतलो अशें हांवें आयकलां समजा लडकी दारू आनी पार्टी हे 3 शब्द रिकॉर्डिंग घालप बॅन करीत जाल्यार कोणाचेर बिटकी कवळपाची वेळ येतली सांगा पळया लडकी दारू पार्टी 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 लडकी दारू दारू लडकी पार्टी यो हनी सिंग आनी कोणाचेर तेजे प्रत्येक रिकॉर्डिंग हेच आसता बरें इश्टानो बिचोलेचें हॉस्पिटल तुमकां याद आसतलें पब्लीक हेल्थ सेंटर आरोग्य मंत्र्यान आनी सीएमान व्हडा दिमाखान तेजें उक्तावण केल्लें फाटीं त्या दिसाचें हें हॉस्पिटल जितेंद्र देशप्रभू भशेन चकचकीत आनी डौलदार दिसता सामकें हांवूय बी चकचकीत आनी तूंय बी चकचकीत सोडून दिया दिसाचें हें हॉस्पिटल जितेंद्र देशप्रभू भशेन प्रशस्त चकचकीत आनी डौलदार दिसता रातचें हें लायट वचत जाल्यार ओ माय गॉड चिंतपाचें ना कहीं दीप जले कहीं दिल लाइट ना तरी इलेक्ट्रिसिटीचें बिल जरा कर देख ले मिली नाई गुमनाम है कोई बदनाम है कोई
जोक्स अपार्ट फकाणां सायडीक दवरली जाल्यार ही गजाल बरी न्हू. हॉस्पिटलान खंय थंय जनरेटर आसा पूण मोडला काय कोण तरी ऑपरेट करपाक कोणाक येयना तो ऑपरेटर नासलो. हेल्थ मिनिस्टर आनी पावर मिनिस्टर ही लक्षणां बरी न्हू. काँग्रेसीचे लोकसभेक 44 जाले पळय तशे गोंयान असेंब्ली इलेक्शनाक 22 जावपाक सुद्दां शकता. टायम लागचो ना. हें जर अशेंच चलत रावत जाल्यार आमी कितें व्हडलें काय मागिना तुमच्या कडेन. आमी कितें मागता बरे रस्ते टायम टू टायम उदक लायट आनी नोकऱ्यो आनी कितें मागता हें आमकां सारकें दियात आनी मागीर खाया जाय तितले. खाया म्हणजे एकामेकाचो जीव म्हणटा एकामेकाचो जीव म्हणटा. रातची लायट वता आनी रात रात भरयना तेन्ना म्हज्या मनान एकूच विचार येता. मोदी म्हणटा अच्छे दिन आने वाले है आनी हांगासर पावर मिनिस्टर मिलिंद नायक म्हणटा बुरी राते देने वाला हूं. अरे मॉविन गुदिनो आमच्या बरोबर आसा. मॉविन पावस हेच्याय पयलीं पडटालो आनी हेच्याय फुडें पडटलो आनी केन्ना केन्ना अचकीत पडटा तो आनी पडत रावतलो. पूण ह्या 2 वर्सांक पळयला पळय आमी ज्या रितीन आमी पळयला लायट वता लोकांचे हाल केले सामके सामके हाल जाले रे बाबा. सो मंत्री करता कितें देव जाणा कितें करता. पावर खाते बरे जड वता दिसता तेका. बरे अच्छे दिन आने वाले हे म्हणटात. पळोवया आतां येता. बेश्टेच उलयले म्हण जायना. यू हॅव टू वॉक द टॉक. काम करून दाखय. म्हाका समजना हें खरें तो केन्ना ते कडेन प्रॉब्लेम गोंयचे सॉल्व जातले जाल्यार. इट इज गोईंग फ्रॉम बॅड टू वर्स. आय एम अगेन रिक्वेस्टिंग हिम प्लीज तुजे कडेन जायना जाल्यार ते मुखेलमंत्र्याक सांगून दुसऱ्या कोणा कडेन खातें दी. मॉविन गुदिनो तुमी पळयले कितलो व्हायलंट जालो सामको आनी आमी मात सुद्दां फकाणां करिना ह्या विशयाचेर. पूण फकाणां कोण करता ते तुमी पळयल्यार बारीक कान लावन आयकात. हे कोण फकाणां करता ते कळटलें तुमकां. Hey, Ashwin, stop all the stupid comments. This is a solemn function. Maintain decorum. आणि काँग्रेस लिडरांचे हासत हासत खेळत बागडत केल्ले सर्गेस्त राजीव गांधी हांकां नमन. ही आतां राजीव गांधी सर्गेस्त राजीव गांधी हांची डेथ एनिवर्सरी ते आतां पाळटात. कोणे तरी खंय एसी चालू आसतना गरमी जाता म्हणून सगळे फॅन चालू केले खंय आणि फॅनाच्या वाऱ्यान सर्गेस्त राजीव गांधीचो फोटो पडलो. हावेनी पडले फॅन लायले फॅन लायले ते कागद घेऊन कोण गेलो ना तो पडतो वाऱ्यान पडलो फॅन लायले. मोदीच्या वाऱ्यान काँग्रेस पडली आणि ह्या वाऱ्यान फोटो सुद्धा पडलो. ह्या सिच्युएशनान अशें दिसता एक वेळ मिलिंद नायक म्हणटा आसलो पावर मिनिस्टर लायट गेल्ली जाल्यार बरें जातलें आसलें एटलिस्ट राजीव गांधीचो फोटो तरी पडचो नासलो. सगळी फकाणां जावन पडल्या रे बाबा सामकी. बाबा मात येवंक ना काँग्रेस हावजान खाशे येयल्लो याद जाली बेश्टी. पुंडलीक नायक हांणी हालींच एक सुंदर सुटसुटीत आनी स्वच्छ उच्चार आसलेलें कोंकणीन एक भाशण केलें फाटीं. ज्या तेंपार हांगा राज्य भाशेचो प्रश्न आयलो कोंकणी प्रजेच्या आवाजाचो त्या तेंपार हांगासर 2 गजाली घडिल्ल्यो की हांगा काँग्रेस पक्ष आशिल्लो आनी दिल्ली काँग्रेस पक्ष आशिल्लो. आनी सगळ्यात महत्वाचें म्हळ्यार काँग्रेस पक्ष हो कोंकणीक आनी गोंयाच्या हितरक्षणा खातीर वचनबद्ध आशिल्लो. हांव परत एकदां सांगता जंय जंय काँग्रेसची महाअधिवेशनां जावन थंय भाऊ काकोडकर आनी तांचे सांगाती आसताले आनी गोंय आनी कोंकणीचो विशू थंय वचनबद्ध करून ते घेताले. आतां हें भाशण आयकून राजेंद्र आर्लेकराक कितें जालें देव जाणा. तोय उठलो आनी तेणें शुद्ध कोंकणीन भाशण केलें. पण कितें उलयलो तो आयकुपा सारकें ना. बेस्टेच बसचें न्हय. बेस्टीच बायलिंग्वल बुकां घेवची न्हय. भुरग्यांची बॅगां जड करची न्हय. जड बॅगां हाडपाचें व्हरपाचें काम आमचे पॉलिटिशनांचें भुरग्यांचें न्हय. भुरग्यांक धाकटे आसतना जड बॅगांची संवय लागली काय ते व्हड जातकच पॉलिटिशियन जातात. बेस्टीच वल्गना करची न्हय. आणि श्रीपाद भाऊ आमकां दिल्ली मेळ्ळो तेन्ना श्रीपाद भाऊन आमकां कितें सांगलें कितें म्हटलें. टिपिकल श्रीपाद भाऊ. आज खूब बरें दिसता गोंयान वचपाचो आसलो पण फ्लायट कॅन्सल जाली.
काही कारणास्तव मिटिंगे खातीर काळीज सामकें भरून येयलां. 1,500 लोक सुमार जमा जाल्लो ते पळोवन खूब बरें दिसता. मोदी बरोबर आमची गाठ भेट जाल्या. गाठी आमच्यो जाल्या, भेटी पर्रीकाराक मेळटल्यो. मोदीक आमी सांगलें गोंयान मायनिंगान ट्रक्स भरपूर आसात आनी ट्युरिजमान ड्रग्स भरपूर आसात. जस्ट इमॅजिन. अर्ज किया है, अर्ज किया है, अर्ज किया है. दिले नादां तुझे हुआ क्या है, भाई दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर कांग्रेसी की दवा क्या है. दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर साष्टी में एग्जैक्टली हवा क्या है. सामके क्या बात है मरे, सामके क्या बात है. विजय, काँग्रेसीक सामकी 7.5 लागलेल्या भशेन न्हू. ती आमकांय लागल्या. आउटसोर्स केलेली 7.5 काय कितें ती. बरें, बाबूश मोन्सेरात खंय एक रिजनल पार्टी काडटा, एक प्रादेशीक पार्टी काडटा, अशी अफवा सद्या सगळे कडेन पातळ्या. इट इज अ फॅक्ट that Babush Montserrat is forming a new regional party to make more money. But Vijay, I don't understand. म्हणजे how can one be like, काँग्रेस त्रासान पडलेली असताना, काँग्रेस सध्या सामकी ट्रबलान असताना ती पार्टी सोडप आनी दुसरी पार्टी फॉर्म करप, हाऊ कॅन बी वन सो पडमूर. तातूंत शॉक जावपाचें व्हडलें कांय ना. बाबूश मोन्सेराताची पुलीस स्टेशन अटॅक केस आसा पळय, ती आतां ही मोदी सरकार येयला, सो तुका दिसता की ती तेच्या आतां अंगलट येवं शकता. याद आसा न्ही बाबूश मोन्सेरात पणजी पुलीस स्टेशन अटॅक केस. बाबूश मोन्सेराताचें हें कितें आहा तें हांवें आज आयकलां. कितलो फटींग 2008 सालांतली सगळ्यात व्हडली बातमी तूं म्हणटा की आयज आयकली म्हणून. कितें फटींग. बट त्या पुलीस स्टेशन अटॅकाचें पण एक रहस्य उरल्या. म्हाका आयज सुद्दां कळना की पुलीस स्टेशनाचेर पयलीं फातर मार अशें कोणें म्हटलें. बाबूशानूच म्हणिल्लें. अशें तो म्हणटा, ही आमी म्हणिना. बरें, टॉकिंग अबाउट साश्टी, सालसेट, चर्चिल आलेमांव मतां फोडपाक. अरे क्वेश्चन तरी कंप्लीट जावपाक दी. बरें, तूं आनी चर्चिल पयलीं साश्टींतले जय आनी विरू याद आसा तुका. बरें, चर्चिल PWD मिनिस्टर आसतना म्हजेर एक एलिगेशन जातालें आनी जें BJP आनी तांचे चीफ मिनिस्टरानूय केलां. कसलें एलिगेशन म्हणटा तूं. ते रे टाकयो बी वाटलेल्यो त्यो टाकयो. ते आनी कितें घेवन बसला ते. तूं आतां कित्याक उडास करता. सोडून दी रे, इतिहास जमायला ती गजाल. वर्तमाना बद्दल उलय. वर्तमान हे मोदी सरकार, मोदीक पळयलो तुवें भाशण दितना कितलो रडलो न्हू. सॉलिड इमोशनल जालो मरे तो. इमोशनल दिसता कोणूय जर अशी चिंतता जाल्यार तो पिसो. आणि आमी पिशे जावच्या पयलीं घेवया एक बारीकसो विसव. खंय वचूं नाका. आमच्या बरोबर आसा भायरसून इंडिपेंडंट पण भितरच्यान कट्टर काँग्रेसमॅन. गांधी जयंती दिसा सामको कडक उपास पाळपी आमचो विजय सरदेसाय. खंय वचूं नाका. मेळया थोड्या बारीकशा खिणान. जस्ट इमॅजिन.